नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. फोंडेच्यान शिगांव कुळे वचपी पॅसेंजर बस आनी कंटेनरा मदीं खांडेपारा ॲक्सिडेंट. 33 पॅसेंजर जखमी, 8 जाणांक धाडले बांबोळे. कॉलेज आनी शाळेची भुरगीं. एफसी गोवान केली प्री सीझन ट्रेनिंगाक सुरवात. एफसी गोवाची टीम दुबय. पळयात दुबयतल्या ट्रेनिंगाची एक्सक्लुझिव्ह झलक. प्रुडंट स्पेशल. शिवोले सांज चलयेवेल्या बलात्कार प्रकरणात महत्वाचे मोडण. वैजकीय चाचणेत बलात्कार जाला हे सिद्ध. आरोपीचेर स्लो वचपी गोंय पुलिसीचेर प्रेशर. आरोपी मात रजेर. शिक्षक दिसा सेवेत कायम करचे म्हणून पॅरा शिक्षक संघटना बसली धरण्याक. वास्को शिक्षक दिन कार्यावळी उपरांत 10 भुरगे पडले सोपणा वेल्यान. आणि गोंयभर जन्माष्टमी मनयली मोठ्या भक्तिभावान. नार्वेच्या कार्यावळीक हजारांनी भाविकांची गर्दी. शाळांनी जाल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी. खबर विस्तारान. फोंडेच्यान शिगांव कुळे वचपी पॅसेंजर बस आनी कंटेनरा मदीं दनपारा केरियान खांडेपारा ॲक्सिडेंट जालो. बस पॅसेंजराक घेतना फाटल्यान येवपी कंटेनरान बसीक धपको दिलो. बसीन चडशी कॉलेज आनी शाळेची भुरगीं आशिल्लीं. बसींतले 33 प्रवासी जखमी जाल्यात. तातूंतल्या 16 जाणांक बांबोळे धडल्यात. तातूंतलो एकलो गंभीर आसा. उरिल्ल्यांचेर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चलतात. ॲक्सिडेंटाची गजाल कळटनाच सुमार 10 प्रायव्हेट ॲम्ब्युलन्सी सुवातेर पावल्यो. रुटाची बस वयताली, वयता आसतना ती म्हाका हिंगा स्लो जाली बस. आनी हो फाटल्यान तो स्पिडीत येयलो कंटेनर आनी तेणी फाटल्यान मारली. आनी बरेच जाण इंजूर्ड जाले. फाटल्यान जे आसा ते सायडीन फूल भितर गेलेले आसले. आनी ते कित्याक एक सायडीन स्लो देंवती आहा न्हू, देंवतेचेर ते स्पिडीत येयली. बस वयताली हिंगा पैकुळे साकोड्या पैकुळे वयता. ट्रक तेज फाटोफाट वयतालो. ॲक्सिडेंटात 33 प्रवासी जखमी जाले. 16 जाणांक बांबोळे धाडले जाल्यार बाकीच्यांचेर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चलतात. बांबोळे धाडिल्लो एकटो गंभीर आसा. बस पॅसेंजरांक घेवपा खातीर राविल्ले कडेन फाटल्यान येवपी कंटेनरान बसीक धपको दिलो म्हूण प्रत्यक्षदर्शीन सांगलें. हांव फोंडेच्यान वयता आसतना ते बसीच्या फाटल्यान ट्रका फाटल्यान हांव आशिल्लो. ट्रक बस थंय वयर चडटी स्टॉप जाली. स्टॉप जातकीर फाटल्यान ट्रक आशिल्लो तो ट्रक फुडल्यान कंट्रोल जायना तेजे कडेन. फुडल्यान गाडी येयली, ते बसीर व्हरोन तेणी धक्को मारलो. ती बस गेली आनी फुडें पडली आनी फाटल्यान ट्रक लोंवलो. मागीर फटाफट आमी ते पॅसेंजराक काडपाक उरले. म्हाका कांयच याद ना. तूं खंयच्या सिटार आसलें? हांव सेकंड लास्ट सिटा कडेन उबें आसलें. पॅक आसलेली बस पण खूब लोक आसलेले? ना, तितकी पॅक नासली आयज बस. मी फाटल्यानूच आसली. एकदमशे सगळे ब्लायंड. बसी मदींच पॅसेंजर घेवपाक राविल्ल्यान ॲक्सिडंट जातात आनी हो ॲक्सिडंटूय असोच जालो म्हूण लोक उलयतात. सरकारान खाजगी बसींचेर लक्ष दवरपाची गरज आसा. ॲक्सिडंट जाल्ल्या सुवातीक ॲक्सिडंट झोन म्हूण सरकारान जाहीर करचें म्हूण लोक मागतात. मिनी बस ही वॉज टेकिंग द स्टॉप हियर. आनी मिनी बस स्टॉप खंयच्या खंय करता, खंयच्या खंय पॅसेंजर घेता. आनी मेन म्हटल्यार मिनी बसीमध्ये रेसी पळय आज लागता, जीव घेणी रेसी आसा त्योय सांबाळपा जाय. हो म्हाका दिसता ॲक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो आसा हांगा. तेन्ना हांगा कितें तरी एक अशें हें जावपा आतां हें जाता कित्याक म्हटलो 4 लेन जाता. ताचे पयलीं कितें तरी लोकांक वाचोवंक जाय. हे मिनी बसीचेर एक नियंत्रण गव्हर्मेंटाचें जावं आमचे ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचें आसपाकूच जाय. बिकॉज दे आर टेकिंग द स्टॉप्स एज दे विश. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. एफसी गोवान आपल्या प्री सीझन ट्रेनिंगाक दुबय सुरवात केल्या. 3 सप्तक एफसी गोवाची टीम दुबय कोच झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला तयारी करतले. तातूंत 3 प्रॅक्टीस मॅचीचोय आस्पाव आसा. प्रुडंटाचेर तुमकां एफसी गोवाच्या दुबय ट्रेनिंगाची एक्सक्लुझिव्ह झलक पळोवपाक मेळटली. पळयात दुबय सावन निखिल परेरान धाडिल्लो एफसी गोवाचो एक्सक्लुझिव्ह ट्रेनिंग कॅम्प. What are your targets? What have you set your targets on this year? Começou devagar a liga ano passado, mas chegou bem. Qual é o objetivo para esse ano? O objetivo é não começar devagar, né? Começar já, porque deu muito trabalho. First the target is not start like last year. You'll be a little bit better in the beginning to be better in the end. Principalmente porque ano passado eu não conhecia ninguém, nem os estrangeiros. Last year he doesn't know the players, he doesn't know the foreign players.
Minha comissão técnica não estava comigo. Technical commission staff also. Comecei sozinho Start alone. e ficou difícil, né? In the beginning it was difficult because this. Dessa vez a gente fez uma boa seleção de jogadores indianos e This year I think this will be better because he choose the Indian players, he choose the foreign players also. a gente espera começar bem já o campeonato. Wait, that will be better. ब्राझीलचो आदलो कॅप्टन लुसियो अनुच्या ISLान FC गोवाचो मार्की प्लेयर. झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला खेळपाच्या उमेदीन तो FC गोवाक खेळपाक तयार जाला अशें तांणी प्रुडंटाक सांगलें. I am at the moment very happy. This is new league, it's novo desafio para mim. A new challenge, and to work with Zico is very important for him. Ano passado, tipo o Pires, o Trezeguet, o Elano. Não, tem mais, conversei mais esses dois Zico, conversei mais com a liga. We had talked only with Zico, and Zico explained that it's enough for him. गोयचे मंदार राव देसाय आणि जोकी अब्रांचीस खूप खोशी आसात. It is a great feeling for me to be a part of FC Goa, and now as of now we start a pre-season, so it's like good for me to play with some big players, and so I'm feeling very good. It was really great last year because of the great response from the crowd. Coaches believed in us. He made us play. There were great players like Santos, Pires. We learned a lot from them, and this time also there are new faces, Lucio, Camora, Ronaldo. We learned a lot from them, and Coach Zico, he believed in me and he selected me again this year. प्रुडंटा खातीर दुबय सावन निखिल परेरा. शिवोले सांज चलयेवेल्या बलात्कार प्रकरणाक महत्वाचे मोडण मेळ्ळा. ह्या 10 वर्साच्या चलयेचेर शाळेंतल्या शिक्षकान लैंगीक अत्याचार केल्ले हे चलयेच्या वैजकीय चाचणेत सिद्ध जालां. ताका लागून इतले दीस आरोपीचेर स्लो वचपी गोंय पुलिसाचेर प्रेशर आयलां. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हो शिक्षक रजेर आसा आनी शाळेच्या व्यवस्थापनानूय ताका रजा दिल्या. ताणें अटकपूर्व जामिना खातीरूय अर्ज केला. एका साद्या शिक्षकाक धरपाक जायना म्हणून आम आदमी पार्टीन ह्या आदींच गोंय पुलिशेची लज काडल्या. गोंय पुलिशेन परत एक फावट आपली अब्रू वाऱ्यार घाल्या. 10 वर्सांच्या चलयेचेर शाळेंतलो शिक्षकूच बलात्कार करता आनी पुलीस ताका धरूंक शकनात. इतलेच न्हय तर तो रजेर वचून अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज करता आनी तरीकूय तो पुलिशेक मेळना. कितें घडलें हे विशीं प्रुडंटाक कळ्ळां तें अशें. लैंगीक अत्याचार जातकच चली शाळेंत वचपाक भिवपाक लागले. ते हॉस्टेलांत रावताले. हॉस्टेलांतल्या अधिकाऱ्यांनी घरा कळयलें. घरा येवन कांय दीस वतकच आवयन चलयेक कितें घडलां तें विचारलें. खूब समजूत काडटकच आपल्याचेर घडल्या ते आगळीके विशीं ते उलयले. ताका लागून सुमार 15 दिसांनी कागाळ नोंद जाली. तांचो एक प्रश्न आशिल्लो की ती केस इन टायम रजिस्टरूच जावना. भितर ज्या दिसा तागेली आवय आयली कंप्लेंट घेवन त्याच दीस कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ली आसा. पूण तुमी ताची जर कंप्लेंट पळयली जायत तीच म्हणटा की हो इन्सिडंट 15 दिसां पयलीं जाल्लो. हातूंत पुलिसांक दोश कसो? हातूंत पुलीस दोशी ना. हो जो डिले आसा ज्या दिसा ती आयली तेन्ना ताबडतोब कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ली आसा. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केल्लें आसा. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे 15 दीस खंय तो शिक्षक शाळेंत कामाक येतालो. कागाळ नोंद जातकच तो गायब जालो. इतलो गंभीर आरोप आसून पसून शाळेच्या व्यवस्थापनान ताका रजाय दिली. पुलिशेकय खंय तो मेळना जालो. ताणें उपरांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केलो. तरीकूय खंय तो पुलिशेक सापडलो ना. आता वैजकी अहवालात लैंगीक अत्याचार जाला हें सिद्ध जाल्ल्यान आरोपीक अटक करपा खातीर पुलिशेचेर प्रेशर आयला. एक्युजाची अरेस्ट आसा ती डिले जाता एंटिसिपेटरी बेलाक लागून. इट इज अ लिगल प्रोसेस. काल पयर 3 तारखेर हियरिंग आशिल्लें. परतें ताणें टायम मागून घेवन 8 तारखेर दवरलां. Failed to arrest the accused even after 14 days of registering the complaint. Goa police is giving excuse that they are not arresting that accused because he has approached the children's court seeking anticipatory bail. But this excuse is beyond understanding because there is no specific direction to the police not to arrest that accused. Then why Goa police is hesitating to make effort to trace and arrest him? With video journalist Omkar Flari, Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया एक विराम.